मटक्याचे केशीत सरकार सध्या हायकोर्टा एक एक आडक्याची घोडकी करीत असा. मटक्यावेली एसआयटीत सारकी तडीक लावंक सरकाराक जमना. मटक्याचे केशीत एसआयटीक मार्गदर्शन करपाक मुखेली म्हूण सरकारान रिटायर्ड हायकोर्ट जज जस्टीस अविनाश लवंदेची नेमणूक केल्ली. फकत गरज पडटा तेन्ना ताचो सल्लो घेतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्ले. हाचे वेल्यान कोर्टान मंगळारा सरकाराचेर बडी मारली. हे पयलीं फिर्यादी काशीनाथ शेटयेन अशे तरेच्या नेमणुकेचेर हरकत घेतिल्ली. मटक्याचे केशीत नेमिल्ल्या एसआयटीचो मुखेली म्हूण जस्टीस लवंदेक कायमचो नेमचो म्हूण ताणें मागिल्ले. सरकारान हे विशीं विचार करचो म्हूण सांगून कोर्टान केस सरकाराचे जापेक 18 डिसेंबराक दवरल्या. मटक्याचे एसआयटीर एसपी बोसेट सिल्वा, पीआय कृष्णा सिनारी आनी 2 कॉन्स्टेबलाक घाल्यात. पीआय कृष्णा सध्या कुडचड्यार ट्रॅफिक पीआय म्हूण आसता. इतले मजगतीं एसआयटीचो मुखेली म्हूण रिटायर्ड जुईस अविनाश लवंदेक कायमचो नेमपा विशीं 2 सप्तकां भितर कितें तें सांगात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक मंगळारा सांगलें खरें, मात सांजे उसरां मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण लवंदेन एसआयटीच सोडल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.